मोगाळ बाबडीनो, आयचो विशय आमी घेतला हांव संवसारांत देवाचें मिसांव. मिसांव हें उतर आमी आयकता तेन्ना जायते फावटी आमकां दिसता मिसांव म्हणल्यार आमी खंय पयस वचूंक जाय. खंय इगोर्जो ना, खंय क्रिस्तांव लोक ना, जेजूची पाटलावदारां ना, थंय पयस आमी वचूंक जाय अशें आमकां दिसता. एक फावटी एका इगोर्जेंत मिसांवाच्या आयताराक एका मिसांवाक आसलेल्या पाद्रीन मीस केलें आनी मिसांवाक तांकां कसले त्रास पडटा ही खबर ताणें लोकांक सांगली. आनी कशें मिसांवाक आनी मनशां जाय, मिशनरी जाय अशेंय ताणें कळीत केलें. मीस जाल्या उपरांत एक वस्तुरी ताका मेळूंक गेली आनी म्हणूंक लागली, फादर तुजो सेर्मो म्हाका खूब बरो लागलो. मिसांवाची खबर करून म्हाका उमेद जाली मिसांवाक वचूंक. पूण हांव एक काजारी वस्तुरी, म्हाका म्हजो घरकार आसा, म्हाका 6 भुरगीं आसात. तेन्ना त्या फादरान सांगलें, तुका मिसांवाक खंय वचपाची गरज ना. एक पोतीन कशी, एक आवय कशी, तुजो कुटूंब तुजें मिसांव जावन आसा. मोगाळ बाबडीनो, आयज आमी आयची दोनी वाचपां 2 देवान विचून काडलेले आपले मिसांव, आपली येवजण फुडें व्हरूंक विचून काडलेले मनशाची खबर करता. पयल्या वाचपान आमकां सॅमसन मेवता. देवान ताका विचून काडलो इस्रायल पोरजेक फिलिस्तांवाच्या हातांतली सोडूंक. कशे भाशेन उत्तर पिरायेर पावलेली ताची आवयक हो भुरगो तिचे म्हातारे पिरायेर जल्मलो. कशे भाशेन देवाचो आत्मो ताचे सोबे आसलो, देवाची शक्ती ताचे सोबे आसली. पूण उपरांत गर्वान भरून संवसारी मन भितर येवन कशे भाशेन देवान दिल्लें मिसांव ताणें ओगडायलें ही खबर आयज ना, पूण ताचें जिवीत वा ताची खबर आमी पवित्र पुस्तकान वाचीत जाल्यार आमकां मेवता. आनी शुभ वर्तमानान आमकां आनी एक व्हडलो मनीस जॉन बावतिस्ट, जाका जेजून विचून काडलो वो देवान विचून काडलो जेजूची वाट तयार करूंक. कशे भाशेन ताणें पोरजेक तांची काळजां, जिविताची बदलणी परगटून तांची काळजां ताणें तयार केलीं जेजूक घेवंक. कशे भाशेन जॉन बावतिस्ट मरो पर्यंत एक मारतीर कसो मरून देवाच्या मिसांवाक, देवाच्या येवजणेक तो विस्वाशी रावलो. मोगाळ बाबडीलो, सगळीं आमकां देवान एक मिसांव दिल्लें आसा. मिसांव घेवप म्हणल्यार पयले सुवातेर सगळीं आमी देवान विचून काडलोलीं. कित्याक मिसांवाक धाडचे आदीं देव विचून काडटा. सॅमसनाक विचून काडलो, जॉन बावतिस्ताक विचून काडलो, आमकां जण एकल्याक आमच्या बावतिजमा दिसा विचून काडला. वी आर द चोजन वन. हें पयले सुवातेर आमी ओळखून घेवंक जाय. हें आमच्या काळजान भोगूंक जाय की देवान म्हाका विचून काडला आपल्या मिसांवाक. दुसरे सुवातेर एक आमचे निर्णय, एक आमची येवजण आमी चिंतूंक जाय, आमी नियाळ करूंक जाय. आमी विवेक, वी हॅव टू डिसन वेदर वी आर फुलफिलींग गॉड्स प्लॅन फॉर अस ऑर नॉट. आमी देवाची खुशी आमचे पासत करता वो ही आमची खुशी जावन आसा. घडयेक हांव कितें शिकूंक सोदतां जाल्यार सांव फ्रांसीस शावेरा भशेन संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक, वो हांव शिकूंक सोदतां जाणबाय आपणावंक, देवाची येवजण म्हजे सोबे फुडें व्हरूंक. हांव एक नोकरी करूंक सोदतां, वो हांव एक धंदो करूंक सोदतां संवसारी मना प्रमाणे ग्रेस्काय आपणावंक, पदवी जोडटी आपणावंक. वो देवाची येवजण हे म्हज्या वावरांतल्यान, ह्या म्हज्या धंद्यांतल्यान देवाची येवजण फुडें व्हरूंक. आनी ह्या पासत परतून परतून आमी विवेक करपाची गरज. आनी ह्या पासत परतून मागण्यांत, ओगेपणांत वेळ सारपाची गरज की हांव जेजूचें मिसांव म्हजे पासत, देवाचें मिसांव म्हजे पासत फुडें व्हरता वो ना हें जाणा जावपाक. आनी तिसरे सुवातेर मिसांव सदांच पोरचे पासत. आमचें मिसांव आमचे पासत न्हय. म्हजी सोंपेपणां,
म्हज्यो सवलत्यो म्हजें बरेंपण सोदूंक न्हय, जावं म्हज्या कुटूंब, जावं म्हजें याज्ञीकपण, जावं म्हजें मोठवाशी जिवीत पोरचें पासत आनी ह्या पासत हे देवाचे व्हडले येवजणेची आमी भागेली जावंक फावो. जावं समुदायेंत वो इगर्जेंत कितले आपोसलोदाद आसा, मुण्यारपण आसात, त्या मुण्यारपणान वांटो घेवपाची गरज. जावं सेंट विन्संट पॉल आसा, जावं संदेशकारां आसात, जावं यूथ ग्रूप आसा, जावं दोतोनीच्या भुरग्यांचो जमो आसा, जावं लिजांव मारी आसा, जावं फिरगोज गवंडीक सभा आसा, तर कशे भाशेन समुदायाक हांव म्हजो टायम दितां, म्हजे गूण दितां, म्हजो वावर समुदाया पासत हांव करतां. हो खंयच्याय घरांत एक बरो वावर चलता जाणट्यां सभे, एक बरो वावर चलता अनाथ भुरग्यां सभे, एक बरो वावर चलता गोडेक जी डिफरंटली एबल्ड आसात त्या भुरग्यां सभे. सो असल्या वावरांत मिसळ जावप हें देवाचें व्हडल्या मिसावाचें एक येवजण म्हजे सभें हें ओळखून घेवप आनी हातूंत वांटो घेवप. तर मोगाळ भाव भयणीलो, हो विशय आयज मनान धरून हांव संवसारांत देवाचें मिसांव जाल्यार आमच्या जिवितार नियाळ करुया. खऱ्यांनीच हांव देवाच्या मिसांवाचो भागेली जावन आसा, को हांव म्हज्याच संवसारांत आसा. म्हजी सोंपेपणां, म्हज्यो येवजण्यो, म्हजेंच हांव चिंत्ता आनी देवाचे हे व्हडले येवजणेचो आजून पासून हांव वांटेली न्हय जाल्यार हो आयचो विशय आमकां जण एकल्याक एक आमंत्रण की आमी देवाच्या मिसांवांत अदीक भागेली जावंक आनी देवाच्या मिसांवांत भागेली जावपाक देवान आमकां विचून काडल्यात म्हूण ओळखून घेवंक आनी मागण्यांतल्यान नियाळ विवेक करून देव म्हजे कडल्यान कितें रावता तें जाणा जावन देवाची येवजण फुडें व्हरूंक ह्या मिसाचे भेटींत बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतींत जाणें आपली येवजण कुशीन धरून जेजूच्या मिसांवांत ताणें वांटो घेतलो. जेजूचो एक मिशनरी तो जालो. ताचेच सारकेलें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया.